मडगांवचो येरादारी उपसंचालक अशोक भोसलेन सर्विसेक जॉयन जातना नोकर भरती नेमाप्रमाण जाय आशिल्ले खंयचेच डॉक्युमेंट दिवंक ना असो दावो खासगी बसवाल्याच्या संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान केला. भोसलेन येरादारी खात्याक दिला तो जल्म दाखलो पळयल्यार ताच्या जल्म तारखेच्या बाबतीतूय घुसपागोंदळ आसूं येता असो दुबाव तामणकारान उक्तायला. ताणें भोसले आड पणजे पुलिशेंत कागाळ केल्या. वाहतूक खात्यान जे करप्शनाच्या मुद्द्याचेर आमच्या संघटनेन गेली 4-5 वर्सां आवाज उठयला, त्याच प्रमाणे वाहतूक खात्यान आमकां अशें दिसून येता की खुबशे अधिकारी 77च्या काळान पळय जॉयन जाल्ल्या, 77 ते जवळ जवळ 90 पर्यंत जे जॉयन जाल्ल्या हेंच्यांनी जॉयन जाताना कोणाकूच ₹1 दिवंक नासलो. म्हणून आयज सांगपाक अशें दुख्ख दिसता आनी खुबशे अधिकारी हितूंतले बोगस डॉक्युमेंट दिवन वाहतूक खात्यान तेंच्यांनी नोकरी घेतलेली त्या टायमार. पण आयज सांगपाक दूख दिसता की हेच अधिकारी आयज मोठ्या प्रमाणान जो भ्रश्टाचार वाडलेलो आहा वाहतूक खात्यान ताका जबाबदार आहा खंय तरी. आयज आमी कितें केलां, जे वाहतूक खाते अधिकारी म्हणून जे आयज वाहतूक खात्यान आसा आनी बोगस सर्टिफिकेटी दिवन पळय जॉयन जाल्लेले आहा तितून एक म्हणजे हो अशोक भोसले हेचे आयज प्रकरण आमी पणजे पुलीस स्टेशनाचेर नोंद करचे FIR म्हणून आयज कळयल्लेलें आहा. कारण कितें आहा, बर्थ डेट पळय दिल्या ती बर्थ डेटूय टेम्पर केल्ली कशी दिसता. मागीर हेवी ड्रायव्हिंग लायसनाचे मुद्दो जर सांगलो जाल्यार 16 वर्सांचेर ताका हेवी लायसन इश्यू केल्लेलें आहा, जे आयज पर्यंत मोटर व्हेकल एक्टान ना. 18 वर्सां कंप्लीट जाल्या शिवाय सामान्य मनशाक आयज लायसन मेळपाची शक्यता नासता, म्हणून हेका 16 वर्सांचेर दिल्ला. ITI जी 2 वर्सां कंप्लीट केल्या उपरांत डिप्लोमा इश्यू करता हेणी फक्त 1 वर्साचो हाडून दिल्लो. रिक्रुटमेंट रुला प्रमाणे एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जाय ती हांगासर दिल्ली ना, सबमीट केल्ली ना एट द टायम ऑफ हीज जॉइन. GPLच्या फायनलीत साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब जिखपाच्या पोझिशनात आसा. तिसऱ्या दिसाची सुरवात साळगांवकरान 2 गडे वगडावन 75 रनावेल्यान केली. तिसऱ्या विकेटी खातीर करण शर्मा आनी सगुण कामतीन 212 रनां मेरेन स्कोर पावयलो. साळगांवकरान 6 गडे वगडावन 346 रनांचेर डाव डिक्लेअर केलो. सर्वोदयाक तांणी 313 रनांचें टार्गेट दिलां. तिसरो दीस सोंपलो तेन्ना सर्वोदयान 1 गडी वगडावन 31 रन केल्ले. तांकां आतां निमण्या दिसा जिखपाक 282 रन जाय. T20 चॅम्पियन साळगांवकराक GPL जिखपा खातीर सर्वोदयाच्यो 9 विकेटी काडच्यो पडटल्यो. I missed 100 last match which I played against GSA. I was out of 94. So I played well today. Forget about the 100 thing. I really batted well. I think this were the good bowlers. All these players are elite players, and getting 100 against them always a good feeling. In terms of the match situation, how important was this to get such a big score? Because you all lost the first innings lead crucially. So how important was getting a big score in the second innings? We had planned all those things. We had lost the first innings, but I always knew it was a 4-day game, and we could always come back if we had a better score on the board, and we did just the same. Now 313 is your target that you all have set for Sarvodaya. How confident are you about this, and what's the wicket behaving? Wicket is quite good, the way we batted, but we have good match-winning bowlers like Karan. I think Shivakant was struggling for him today, and if we could get 2 of these players, major players out who have been in form, it might be an early finish tomorrow. And any particular reason you're coming in the middle order? Because everybody knows you as the opener, the sort of Ganguly of Goa. So any particular reason of coming in the middle? I wanted to play number 4. I wanted to bat because I never played number 4 in my life till now, and I wanted to change. I wanted to change for a good, and I could get a more opportunity playing slightly older ball, and it's helping me now. Predict an early finish tomorrow as well.
I think so. I'm looking for 2-3 wickets, early wickets, and it might be over early. गोंय जुडो असोसिएशनाची सोमारा वर्सुकी जनरल बॉडी बसका जाली. ह्या बसकेत गुरुदत्त भक्ताच्या मुखेलपणाखाला कमिटी बिनविरोध वेचून आयली. फुडली 4 वर्सां ही कमिटी राज्याच्या जुडो मळार वावुरतली. प्रेसिडेंट गुरुदत्तजी भक्ता, ऑनररी सेक्रेटरी सिद्धेश्वर नाईक, ऑनररी ट्रेझरर श्रीधर नाईक. गोवा जुडो असोसिएशनचे आज वार्षिक बैठक जाली आनी तातूंत निवड जाली. म्हज्या नेतृत्वाचे जे पॅनल आशिल्ले ते बिनविरोधी निवडून आयले आनी म्हाका आनंद जाता की आयच्या दिसाक एक आमी महिलांक एक्झिक्युटीव कमिटीन भरती करून घेतली आसा बिनविरोधी, आनी त्यामुळे महिलांचे रिप्रेझेंटेशन जालें आमच्या गोवा जुडो असोसिएशनान. आनी चलयां खातीर जें कितें करपाक जाय जुडोंतल्यान ती आतां फुडें व्हरतली. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.